शिरोडेचे गोमंतक आयुर्वेद कॉलेजीत इंटर्नशिप करपी भुरग्यांनी शेनवारा स्ट्रायक केलो। 11 महिने जाले तांकां खंय प्रोविजनल सर्टिफिकेट मेळूंक ना। श्रीपाद नायक, प्रमोद सावंत आनी मुख्यमंत्र्यांच्या कानार घाला अशेंय ते म्हणटात। आमचे फुडें कशें जातलें हो तांकां हुस्को। हांव इंटर्नशीप करता गोमंतक आयुर्वेदिक कॉलेजीत। आमचो प्रॉब्लम हो आसा की आमकां फाटल्या 11 म्हयन्यान प्रोविजनल सर्टिफिकेट अजून मेळूंक ना। जी आमकां जानेवारी म्हयन्यान मेळपाची आसली ती अजूनय पेंडींग उरल्या। खंयचो कारण तो आमकां अजून नकळो। आमी रजिस्ट्रेशनाक रजिस्ट्रारा कडेन गेल्यार रजिस्ट्रार म्हणटा कॉलेजीचे फॉल्ट आसा, कॉलेजी कडेन गेल्यार म्हणटा आमी कांय करूं शकना, आमी फक्त तुमकां स्टडी करून तुमकां पास आउट केला। रजिस्ट्रेशनाचें काम रजिस्ट्रार करता, ती तेजी फॉल्ट आसा। आमी हेज्या खातीर श्रीपाद भाऊ कडेन, प्रमोद सावंता कडेन, एड्युकेशन मिनिस्टरा कडेन सगळ्या कडेन आमी वचून सीएमा कडेन सुद्दां गेल्ली। आमकां तेंच्यांनी आश्वासन दिलां, पूण अजून पासून आमकां हेजो स्टेटस कितें तें अजून आमकां कळूंक ना। 2011 जेन्ना ही केली एडमिशन्स बी हे केले तेन्ना आयुष मिनिस्टरन असो एक काढलो की एक शॉर्ट कमिंग्स आहा म्हणून तुम्ही सध्या एडमिशन्स घेऊ नका। पण ऑलरेडी कॉलेजीन ऑगस्टाच्या पयलीं एडमिशन्स घेवन दवरलेली म्हणून मागीर ती कोर्टात गेली आणि ऑन दॅट बिहाफ कोर्टान मागीर स्टे ऑर्डर दिलो आणि सांगले की ही एडमिशन्स कंटिन्यू करा। आता तेच स्टे ऑर्डरा खातीर आमचे आता रजिस्ट्रेशन हाडला। एके सायडीन गव्हर्नमेंटाची एक बॉडी आहे जी गोवा युनिव्हर्सिटी, त्यांच्यानी ही स्टे ऑर्डर मान्य केला। कॉलेजीचे प्रिन्सिपल म्हणटा आमचो प्रोसेस चालू आसा, रावात, पासियन्स काढात। आमी आमचे श्रीपाद भाऊ जे आयुष मिनिस्ट्री आमचे मिनिस्टर आसा तांकां मेळ्ळा, तांचे कडेन आमी अप्रोच केला, तांचे कडेन आमी कितलेदा तरी गेले आनी लेटर सुद्दां तांकां आमी दिला की बाबा अशी केस आसा, सत्य परिस्थिती सगळी बरयल्या ते जाणाय बी। तेन्ना हाजेर आमकां फक्त परमिशन दिवची म्हणून परमिशन आसाच, कोर्टांतल्यान आसा, फक्त आयुश्यांतल्यान तुमी आतां परमिशन दिया। कोर्टान हाडून आमी केल्लेंच आसा, हायकोर्टांतल्यान हाडून केल्लें आसा, पण तरी तुमी आतां परमिशन दिया। हे सगळे प्रोसेस आमचो चालूच आसा। त्याच प्रमाणे गोवा स्टेटी कडेन आमचो प्रयत्न हेल्थ डिपार्टमेंट जो आसा, पब्लीक हेल्थ डिपार्टमेंट, तांकांय आमी पत्र केलां। पत्रच करून न्ही तर परती वचून म्हणजे फॉलोअप आमचो चालूच आसा। आणि हे सगळे आमी भुरग्यांक म्हणजे परते सांगिल्लें आसा की रावात, मातशे रावात, कित्याक सगळे प्रोसिजर जाता, फायली हालता, निर्णय येता, सो टायम लागता न्ही, मातशे रावा, पासियेंस धरा। आमच्या आयका बी अपील येऊ म्हणून की पासियेंस धरा, तुमचें काम जातलें। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। असोळ्या सगळे कायदे खुट्याळ्यात मारून दोंगर कापप चालू आसा। पंचायत, फ्लायंग स्क्वॉड, उपजिल्लोधिकारी, जिल्लोधिकारी सगळ्यांच्या कानार घाले, पूण कोणूच कानावनार घेना म्हण थंयचे लोक तिडकल्यात। शेतांतल्यान रस्तो केल्ल्यान शेतकार पिकार जाल्यात। ग्रीन गोवा फाउंडेशनान हातूंत मोठे रेखेट आसूं येता म्हण दुबाव उक्तायला। असोळडे पंचायतीच्या हडर वाठारांतलो हो दोंगर तो बेकायदेशीरपणान कापपाचें काम चल्लां। कागाळ केली पूण कोणाकूच पडून गेल्ले ना। संडे आमी सायडीसून पासा जाताली सावंड्या वचपाक शॉपिंगाक, तेन्ना आमी पळयलें की हीट काटिंग चलता म्हणून। सो आमी एका फोन केलो मार्गांव एका फ्लायंग स्क्वॉडा आनी सांगलें की काम बंद करात म्हणून आनी सीज द मशिनरीज म्हणून। सो तेणी ते एक्शन कांय घेवं ना। मागीर मांडे परतून फोन मारून सांगलो, पण तेणी एक्शन घेवं ना। आय विल बी गोईंग टू द हायर ऑथॉरिटीज, आय विल बी गोईंग टू एनजीटी ऑल्सो। सगळे रानी आता तो मदीक मुगे शेत आसा, शेतांतल्यान मुगे रोड पास केलो ना, एनओसी मुगे कोणाली घेवना। हे सगळें इलिगल। ताचे पयलीं हांवें हें बी घेतली, ITI मागयल्ली, तेन्ना तेजे रोडार तेणी स्टॉप ऑर्डर दिल्ली। स्टॉप ऑर्डर हांव घेवन गेलो, परत चालू केल्यार म्हाका सांग म्हणून सांगूंक गेले जाल्यार पुलीसवाले बीन हें घेना, सांगून तांकां एक्शन घेवना। ग्रीन गोवा फाउंडेशन म्हणटा ह्या प्रकरणात मोठे रॅकेट घुसपला। डेप्टी कलेक्टर जावं, डेप्टी कलेक्टरा लँड तुगे हिल कटिंग येता की हो डेप्टी कलेक्टर कांय एक्शन घेना, TCP कांय एक्शन घेना। हितू कोण तरी रुलींग गव्हर्मेंटाचो गॉडफादर आसतलो सपोर्ट करपाक, आनी हो जे पळय आहा ते कातरपाक जायना, कित्याक फॉरेस्ट एरिया, स्लोप एरिया ऑलरेडी मार्क केलो आहा आनी हेजे पार्टिशन कांय करपाक जायना। हेमी आतां डायरेक्टली कितें केलां, हे प्लॉट करून आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा ऑलरेडी प्लॉट्स थिंकली म्हूण। हांव डायरेक्ट सांगता की हे कंप्लेनंटाक बेस्ट फोटयता, हिंगा कंप्लेन घाल, थिंग कंप्लेन एक्शन घेतलें म्हूण। हेजेर हांव डायरेक्ट हायकोर्टाक रीट पिटिशन फायल करतलो आनी हे लोकांक सगळे पण म्हाका एप्रोच जाले तांकां जस्टीस दितलो। लोक आता कोर्ट आणि एनजी कडेन वचपाचे आसात। प्रुडंटा खातीर असोळडेच्यान मयूर नायक। घेऊया एक ब्रेक।